गोवा बेळगाव या राष्ट्रीय महामार्गाचेर रामनगरपासून ते आनमोडपर्यंत जे काम चालू असल्यान काही ठिकाणी रस्तो खराब जाल्लो आसा। तेका लागून गोव्याक वचपी आनी गोंयसून कर्नाटकाक येवपी जी वाहनां आसा ती आनमोड, केसरलॉक आनी चांदवाडी या मार्गाल्यान रामनगराक वचात। मात्र केसरलॉक या मार्गाले कलंबोली हांगासर जे एक ब्रिज आसा त्या ब्रिजाचे काम चालू केल्ल्यान आनमोड ते केसरलॉक हो रस्तो पूर्णपणे बंद केल्लो आसा। हो रस्तो आसा तो 10 दिसां खातीर बंद केल्लो आसा। तेका लागून केसरलॉक मार्गे गोव्याक वचपाची आसल्यार नासल्यार गोंयसून कर्नाटकाक जर केसरलॉक मार्गे जे कोणी वाहनां वयतात तेंच्यांनी केसरलॉक मार्गावयल्यान येवनी असो आदेश केसरलॉक ग्रामपंचायतीन काडिल्लो आसा। आयज पासून पुढचे 10 दीस आनमोड, केसरलॉक, चांदवाडी हो मार्ग आसा तो वाहतुकी खातीर बंद केल्लो आसा। प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे।